नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर योगार हांव गौरीश परब आमोणकर आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। मुळगांव वाठारांत सोमारा राती घराक उजो 5 लाखां परस चड लुकसाण, शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान लागलो उजो। सभापती रमेश तवडकर आणि मंत्री गोविंद गावडे मदलो वाद तेंगशेर। सभापती तवडकराची प्रियोळात श्रमधाम योजना, मंत्री गावडेची उघड नाराजी। म्हादयचे संयुक्त पळोवणेक कर्नाटक ना तयार, प्रकरण कोर्टात आशिल्ल्याचे कारण फुडें करीत पळोवणेक करता विरोध, मंत्री शिरोडकराची माहिती। इंग्लीश माध्यमाच्या नव्या मुळाव्या शाळांक मान्यताय दिवचे ना, मुखेलमंत्र्यान केले स्पष्ट। मराठी कोंकणी खातीर मान्यताय घेवन इंग्लीश शाळा सुरू करप्यांचेर करतले कारवाय, मुखेलमंत्र्याची शिटकावणी। लोकांनी पावसात घसघश्याचेर वचचें, मात उदकांत न्हावपाक देंवचे न्हय, मुखेलमंत्र्याचें आवाहन। चिरे खणीचेर घालतले फेन्सिंग, मुख्यमंत्र्याची माहिती। बेतोडा जंक्शन जाला अपघाती मरणाचो सापळो, वेर्णा सारकिल्ली घडणूक हांगाय घडपाचो भंय, सरकारी यंत्रणा सुस्त, खासा रिपोर्ट। आणि आता खबरो विस्तारात। मुळगांव वाठारांत सोमारा राती आचल कुंडयकर हांच्या घराक उजो लागून 5 लाखाच्या परस चड लुकसाण जालें। उजो लागलो तेन्ना घर बंद आशिल्लें आणि घरात कोणूच नाशिल्ले देखून वायट घडणूक टळ्ळी। शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागिल्ल्याचें कळटा। दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळटकीच दळाच्या जवानांनी घडणूक थळाचेर धांव मारून हो उजो नियंत्रणांत हाडलो। पांचांक सुमार म्हापसा गेल्ले मार्केटान, तेन्ना म्हाका कोणी तरी हांगा फोन केलो की तुज्या घराक उजो लागला म्हणून, आग लागल्या म्हणून। हांव येता म्हणजे येता म्हणसर म्हाका टायम लागलो। येता यो जाल्यार सगळें म्हाजें जळयलें आसा, घरांतले वस्तू जावं आलमार इतले तर सगळ्यात गेले की अशें की मेन वस्तू आसल्यो, मेन सुद्दां कितें आसलेलें म्हजें सगळें जळोन गेल्लेलें आसा, जावं गोळ्यांचे जावं बारीक बारीक म्हज्या भुरग्यांच्या खानांचे आनीक कितें कितें आसलेलें मेन गोश्टी आसलेल्यो ज्यो घराच्यो त्यो चडश्यो जळयल्यो आहा। आनी आलमार इतले सगळे गेले, आलमार जळयल्या, सोफा खुर्ची टिपय हे सगळे बारीक बारीक गेले। उणें एक 5 लाखाच्या वयर तरी जळयलेत आहा आनी सामकें चडूच सामकें हे गेलां जळोन। जी आचल आनंद कुंडयकर यांचे घर शॉर्ट सर्किट जावन ते जळ्ळें। ताबडतोब आमचे हांगेले स्थानिक लोक जे जमलेले हांगा तेंच्यांनी ताबडतोब फायर ब्रिगेडीक फोन केलो। डेप्युटी सरपंच आमचे गजानन मांद्रेकर आनी बाकीचे हांगेले जे सगळे आमचे रहिवासी हे रोखडे सगळे धांवून येयले आनी तेंच्यांनी सगळे फायर ब्रिगेडाक तांकां मदत केली आनी चडांत चड म्हणजे तिचें घर ते चडांत चड ते जळयलें आहा। थोडे तेंचे भांगर जे तिच्या आंगा वयलें आसलें ते जळोन गेले। वॉशिंग मशीन अशें सादारणशें तिका 5.5 लाखा वयर, म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे 5.5 लाखा वयर ती लुकसाण जाल्ली आनी अशी लुकसाण जाल्ली आहा की जेणे करून तिका ती अनाथ जाल्ली आहा आनी घर सुद्दां तिका आतां रावपाक ना अशें जाल्ली आहा परिस्थिती। आनी सांगपाक वायट दिसता की तिका सांगपाचें म्हणल्यार तिच्या पतीचें आतांच निधन जालें 1 वर्स पयलीं। ल्हान जी 2 तिची भुरगीं आहा हें पळोवपाक खूब वायट दिसता। हांव सरकाराक सांगूंक सोदता की आमचे माननीय मुख्यमंत्री खंय तरी आमकां मदत करतले। आमचे माननीय आमदार आहा ते सद्या पयस आहा, तेंच्यांनी आतांच म्हाका फोन केलो आनी सांगला की जे आमचे कडसून कितें मदत आहा ती सगळी मेळटली। म्हाजे कडसून जी जिल्हा पंचायत सदस्य आनी आमची जी पंचायत सगळी फूल बॉडी आहा तेंचे कडसून जी कितें मदत तिका आहा न्हू ती आमी तिका मदत करतले आनी तिका जाता तितकें सरकारा कडसून सहकार्य आनी आमचे कडसून सगळ्यां कडसून तिका सहकार्य मेळटलें। काल सोमारा राती मुळगांव एका घराक उजो लागपाची घडणूक घडली। आचल कुंडयकर हे बायलेच्या घराक हो उजो लागला। मेळिल्ले खबरे प्रमाण ज्या वेळार उज्याची ही घडणूक घडली त्या वेळार घरात कोणूच नाशिल्लो, ताका लागून व्हडलो अनर्थ टळ्ळो। थळाव्यांक ह्या उज्याची खबर कळटकीच तांच्यांनी बेगोबेग दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाक हे घडणुकेची माहिती दिली। उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावले। तांच्यांनी बेगोबेग मजतकारी हातात घेवन
उजो नियंत्रणात हाडलो. घरात गॅसीन भरिल्लो सिलिंडर आसलो. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी हो गॅस सिलिंडर वेळारूच भायर काडिल्ल्यान व्हडलो स्फोट जावपाची शक्यता टळ्ळी. जे बायलेच्या घराक हो उजो लागला ती बायल सामकी गरीब आसा. तिका सरकारान मजत दिवची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मंत्री गोविंद गावडे आणि सभापती रमेश तवडकर हांच्या मदलो वाद तेंगशेर पावला. दोनूय एसटी समाजातले फुडारी मंत्री गावडेन सरकाराचेर आणि मुख्यमंत्र्याचेर फारपेट सुरू केल्ल्या जाल्यार सभापती रमेश तवडकर प्रियोळात वचून श्रमधाम योजना चालीक लावपाक लागला. पळयात स्पेशल रिपोर्ट. राज्यातले दोन महत्वाचे फुडारी भाजपातले ते म्हणजे रमेश तवडकर सभापती आणि मंत्री गोविंद गावडे हांच्या मदलो वाद जो आसा तो थांबपाचें नांव घेना. हाचें कारण म्हणजे आमी मातशी जर पूर्व पिठिका हाची जर पळयली जाल्यार सगळ्यान पयलीं हें जें सगळें प्रकरण किंवा मंत्री गोविंद गावडे हांचेर टिका जावपाक लागली ती म्हणजे कला अकादमीच्या दुरुस्तीच्या कामाक लागून. टेंडर काडी नासतना विदाउट टेंडर कला अकादमीच्या दुरुस्तीचें काम सरकारान हातात घेतलें आणि ताका लागून सगळ्यान पयलीं टिका जावपाक लागली गोविंद गावडे त्याच बरोबर सरकार मुख्यमंत्र्याचेर. ताचे उपरांत हें रिनोवेशन कंप्लीट जालें, दुरुस्ती जाली आणि इनॉग्रेशन जाल्या उपरांत जेन्ना कला अकादमीचो कारभार सुरू जालो तेन्ना आनी आतां जेन्ना पावस बीन सुरू जालो तेन्ना कला अकादमीक गळटी लागपाक सुरू जाली आणि तेज्या वयल्यान परत एक फावट मोठ्या प्रमाणात गोविंद गावडे हे टिकेचे धनी जाले. पूण ताच्या पयलीं सुद्दां तवडकर आणि मंत्री गावडे हांच्या मदलो सुप्त वाद, कोल्ड वॉर आमी जे म्हणटा ते मोठ्या प्रमाणात चालू आसले. तेका वेगवेगळी राजकीय कारणां आसात किंवा आनीची बाकीची जी आसा ती सुद्दां कारणां आसात. मजगती तवडकर हांणी तांच्या मतदारसंघान काणकोणा भितर श्रमदाम ही महत्वाची योजना चालीक लायली. ज्या योजनेचें स्वरूप अशें आशिल्लें की लोकांनी आपलो वेळ दिवन ज्या लोकांक घरां जाय, जे लोक गरजवंत आहात जांचे कडेन घरां ना किंवा सामकी पडपाचे स्थितीन आसा अशा लोकांची घरां श्रमांतल्यान बांदून दिवप अशा तरेचो तो कॉन्सेप्ट तांणी चालीक लायलो. तो काणकोणा भितर यशस्वी जालो आणि तांणी सांगलें की आपूण पुराय गोंयभर ही येवजण जी आहा ती चालीक लायतलो म्हणून. मजगती हो तांच्या मदलो जो वाद चालू आशिल्लो तातूंत मागीर समाजाचें राजकारण किंवा बाकीचे सगळ्यो घडामोडी आसात तेकाय त्या सगळ्यांची किनार ह्या वादाक आसा. तरी श्रमदाम येवजण जेन्ना आपले मतदारसंघा भायर चालीक लागून प्रश्न आयलो तेन्ना तवडकर हांणी सांगे केपें हांगा ही येवजण चालीक लायली आणि ताच्या उपरांत ते थेट आयले प्रियोळ मतदारसंघान. प्रियोळ मतदारसंघ हो गोविंद गावडे हांचो मतदारसंघ आणि कांय दिसा पयलीं प्रेरणा दीस जालो. ह्या प्रेरणा दिसाचे कार्यावळीत गोविंद गावडे हांणी सरकाराचेर आणि मुख्यमंत्र्याचेर थेट बोट केलें. ते म्हणजे आदिवासी कल्याण खातें जें आसा तें मुख्यमंत्र्या कडेन आसा आणि हें खातें करता कितें, कसलो कारभार करता अशा तरेचे थेट प्रस्न मंत्री गोविंद गावडे हांणी उपस्थित करून तांणी तांची सरकारा वेली, भाजपा वेली आणि मुख्यमंत्र्या वेली नाराजी उघड केली. आणि त्याच्या उपरांत दुसरे वाटेन तेन्नाच तवडकर हे प्रियोळ मतदारसंघान दीपक ढवळीकर हांच्या वांगडा श्रमधाम योजना जे आहा ते चालीक लायताले, तेचे सुवाळे चलताले. हाका लागून मंत्री गोविंद गावडे हे बरेच चाळवल्या. म्हणजे गोविंद गावडे आणि तवडकर हांच्या मदलो पयलीं पासून चलत आयिल्लो वाद, ताच्या उपरांत कला अकादमीचे हे सगळे आरोप जे आसात ते कथीत भ्रष्टाचाराचे. मदीं एक व्हायरल व्हिडिओ ऑडियो गोविंद गावडे हांचो व्हायरल जाल्लो, तातूंत तांणी खूब आक्षेपार्ह अशी विधानां केल्लीं. पिरोळा भितर तुमी येवन दाखया अशे तरेची भाशा सुद्दां तांणी वापरिल्ली कांय संदर्भ दिवन आनी कांय संदर्भां खातीर. ताका लागून सुद्दां खंय तरी अशें म्हणटात की तवडकर, रमेश तवडकर हे थेट आतां प्रियोळात सक्रिय जावपाक लागल्या श्रमधाम येवजणेच्या माध्यमांतल्यान आनी तांकां साथ लाभल्या ती खुद्द मंत्री गोविंद गावडे हांचे राजकीय विरोधक दीपक ढवळीकर हांची. ताका लागून ही सगळी परिस्थिती जर पळयत जाल्यार राजकारणान हें सामकें एक विस्फोटक असो हो वाद जावपाक लागला हळूहळू. श्रमदाम येवजण प्रियोळा भितर चालीक लायल्या उपरांत मंत्री गोविंद गावडे हांणी कांय मिडिया कडेन उलयतना हाचे बद्दल सुद्दां खुद्द नाराजी व्यक्त केली. तांणी अशें ज्यो कांय पेपरांनी बातम्यो येयल्यात जे तांणी मत उक्तायलें ते म्हणान जर पर्रीकार आयज हयात आशिल्ले जाल्यार अशें जावपा आशिल्लें काय कितें अशा तरेचो सुद्दां सूर तांणी उक्तायलो. ताका लागून खंय तरी गोविंद गावडे हे सरकाराचेर आतां बरेच नाराज फुर्योज जाल्ले दिश्टी पडटात आणि ते थेट उघडपणान सरकारा आड, मुख्यमंत्र्या आड आतां उलोवपाक लागल्यात. आतां हाचे फाटलीं कारणां कितें
राजकीय कारणां कितें आसात काय कितें हो एक प्रश्न आसा आनी तशी चर्चाय सुरू जाल्या. लोकसभेच्या निकाला उपरांत मंत्रिमंडळात मोठ्या प्रमाणात फेरबदल जावपाक शकता अशी चर्चा आनी ह्या फेरबदला भितर मंत्री गोविंद गावडे हांकां डच्चू दितले अशा तरेची चर्चा आता परतून एक फावट त्या चर्चेन नेट धरला. आनी दुसरे वटेन तवडकार हे आनीक आक्रमक जायत आसात. ते गोविंद गावडे हांच्या प्रिय मतदारसंघात मेतेर जावन थंय श्रमदान येवजण जी आहा ती चालीक लायतात आनी ते बीन खुद्द दीपक ढवळीकार हे जे पारंपारीक शत्रू आसात गावडे हांचे तांकां लागीं धरून. एक गजाल आमी लक्षांत घेवपाक जाय की प्रियोळा भितर स्थानीक राजकारण जे आसा ते जर आमी जर पळयत जाल्यार मंत्री गोविंद गावडे हांचे दीपक ढवळीकार हे राजकीय विरोधक आसात प्रियोळा भितर. मात राज्याची आमी जर विचार करीत जाल्यार राज्यान भितर सरकारान भितर मोगो हे भारतीय जनता पक्षाचे मित्र पक्ष जावन आसा. सो फाल्यां तवडकार हे ढवळीकार हांकां हाताकडी धरून तांकां लागीं जावन ही जी श्रमदान योजना थंय चालीक लायतात त्याचेर थेट कोण भाश्यय करपाक शकना. कारण मोगो हे सरकारा भितर मित्र पक्ष आसात आनी दक्षिण गोंयांत भितर तांचो म्हत्वाचो वांटो आसा लोकसभेचो सीट जिखून येवपा खातीर. सो अशे तरेन गोविंद गावडे हांची खंय तरी गोची करून फुडलो हो सगळो जी एक कुरघोडीचें राजकारण जे आसा ते आमकां हांगासर जातना दिश्टी पडटा आनी वेगवेगळी कारणां जी आसा ती ह्या सगळ्या वादाक लाभिल्लीं आसा. आतां फुडें हाचेर नेमकें कितें जातलें, कितें राजकीय घडामोडी घडटल्यो ह्यो आमी पळयतले, तेचेर लक्ष नजर दवरून रावतले आनी तुमचे पर्यंत अशेंच पावतले. धन्यवाद. कळसा बंडुरा प्रकल्पाचे संयुक्त पळोवणेची गोंय सरकारान केल्ली मागणी कर्नाटकान भायर आयल्या. हो विशय कोर्टान आशिल्ल्यान पळोवणी करपाची गरज नाशिल्ल्याचें रजाव कर्नाटकान दिला. दुसऱ्या वटेन उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकराच्या कोतान गोंयांत तारख्यो दिल्ल्यो आसात. ह्या विशीं प्रवाह समिती फुडलो निर्णय घेतली. अजून आम्ही दिली असा अजून आमकां रिप्लाय केलो अशें आयकपाक येता की अजून आमकां रिप्लाय कांय येवना. म्हाका आमी दोन सपरेट इंग्रजी माध्यमाच्या नव्या मुळाव्या शाळांक मान्यताय दिवचे नात. जाणी मराठी कोंकणी खातीर मान्यताय घेवन इंग्रजी शाळा सुरू केल्यात तांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या. कोंकणी भाशा मंडळान नव्या इंग्रजी शाळांक विरोध केलो. ह्या फाटभुंयेर विचारिल्ल्या प्रश्नाक मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. ह्या वर्सा इंग्रजी माध्यमाच्या नव्या मुळाव्या शाळांक मान्यताय दिवचे नात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. तशेंच जाणी मराठी कोंकणी खातीर मान्यताय घेवन इंग्रजी शाळा सुरू केल्यात तांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान दिल्या. कोंकणी भाशा मंडळान तुमकां पत्र बरयलां की कांय भागांनी इंग्रजी माध्यमांतल्यो शाळा मुळावे इंग्रजी शाळा हांवें चॅक करूं ना. हांव ह्या दिसांचे म्हाका मेल हांवें सगळे चॅक करूंक पावूंक ना. तशें आसत जाल्यार तुमी लक्ष घालता. ऑफकोर्स तेंच्यांनी कोंकणी परमिशन घेवन जर इंग्लीश शिकयता आसत जाल्यार आमकां तेंचेर एक्शन घेवचीच पडटली. नव्या शाळांक परमिशन मेळचें ना इंग्लिशीन. इंग्लिशीन नव्या शाळांक परमिशन दिना आमी, ना दिना. कोंकणी भाशा मंडळान नव्या इंग्रजी शाळांक खर विरोध केलो. मुळावें शिक्षण मातृभाशेंतल्यानूच जावपाक जाय अशें म्हणून भाशा मंडळान मागणी केल्या. हे खातीर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक पत्र बरोवन नव्या इंग्रजी शाळांक मान्यताय दिवची न्हू म्हणून विनवणी केल्या. कांय दीस फाटीं आमच्या लक्षांत आयलें की कांय शिक्षणीक संस्था ज्यो आसात त्यो गोंयांत इंग्लिशींतल्यान मुळाव्यो शाळा सुरू करपाक सोदतात. आनी अशे तरेच्या एका शाळेचे नो ऑब्जेक्शन दिवपा खातीर आमच्या कोंकणी भाशा मंडळाच्या शाळे कडेन एप्लिकेशन आयलें, कारण ती शाळा आमच्या रेडियसांत पडटा. आनी परत एक फावट आमच्या लक्षांत आयलें की गोंयान इंग्लीश माध्यमाच्यो मुळाव्यो शाळा सुरू करपाचो प्रयत्न परत एक फावट सुरू जाला. म्हणजे हाज्याय पयलीं हो प्रयत्न जायत आसा आनी आमी ताका विरोध करत आसा. पूण आतां परत एक फावट हे सुरू जाल्ल्यान आमी सरकाराक कळीत करूंक सोदतात आनी आमी तांकां रितसर पत्र करून कळीत केलां की अशा तरेच्यो इंग्लीश मुळाव्यो शाळा गोंय सरकारान गोंयांत सुरू करच्यो न्हय.
म्हणजे जेन्ना जेन्ना वेळोवेळ सरकाराक विचारला, पत्रकारांनी विचारला आसत किंवा आम्ही विचारला की तुम्ही अशा तरेच्या शाळांक परवानगी दितले काय ना, तेन्ना सगळ्या मुख्यमंत्र्यांनी, म्हाका याद आसा पार्सेकार बाब जावं किंवा ताजे उपरांतचे प्रमोद बाब जावं, तांणी सदांच सांगला की आमी दिवचे ना. अशें आसतनाय बी अशा एका शाळेचें नो ऑब्जेक्शन आमच्या कडेन येवप, हाजोच अर्थ खंय तरी शिक्षण खात्यान ते शाळा मानून घेतल्या अशें आमकां खंय तरी दिसलें. आनी त्या खातीर तातडीन आमी शिक्षण खातें, शिक्षण सचिवालय म्हणजे शिक्षण सचिव आनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद बाब सावंत जे स्वता शिक्षण मंत्री आसा तांकां आमी तातडीन पत्र बरयलें. जें पत्र आयज ऑलरेडी इनवर्ट जाल्लें आसा आनी आमी तांच्या कडेन तुमच्याय माध्यमांतल्यान मागपाक सोदतात की उपकार करून अशा तरेच्यो इंग्लीश माध्यमांतल्यो मुळाव्यो शाळा गोंयांत तुमी सुरू करपाक परवानगी दिवची न्हय. ताच्या उरफाटी हांव मागन की कोंकणी शिक्षणाक तुमी प्राधान्य दिवचें. कोंकणी शिक्षणाक ज्यो गरजेच्यो सगळ्यो गजाली आसात त्यो वेळोवेळी तुमी दिवच्यो, कारण कोंकणी शिक्षणाचेर सदांच अन्याय जायत आसात. हेर भासांतलें शिक्षण मुखार वता पूण कोंकणी शिक्षण खंय तरी ताका आमी प्राधान्य दिवन ताका ज्यो सगळ्यो साधन सुविधा गरजेच्यो आसा त्यो वेळोवेळ दिवपाची गरज आसा आनी नव्यो कोंकणी मुळाव्यो शाळा सुरू जावपाची गरज आसा. ह्या वर्सा एकाय नव्या मुळाव्या शाळांक परवानो दिवंक ना. साश्टीत 2 नव्या उच्च माध्यमीक विद्यालयांक परवानो दिला. खात्या कडेन वेगवेगळ्या शाळां खातीर 81 अर्ज आयिल्ले, पूण शिक्षण खात्यान सगळे अर्ज भायर मारिल्ल्याचे कळटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पावसात लोकांनी घसघशांचेर वचचें, मात उदकांत न्हावपाक देंवचें न्हय म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें आवाहन. राज्यांत न्हावपाक गेल्ले कडेन बुडून मरपाच्या घडणुकांच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयले. राज्यांत ज्यो कायदेशीर चिऱ्यो खणी आसात ते लोक पावसांत खणीच्या देगेक फेन्सिंग घालनात, मात बेकायदेशीर खणीक फेन्सिंग आसना ते खण खात्याक घालपाचो आदेश दिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. राज्यात फाटले 2 दीस जाले न्हावपाक गेल्ले कडेन तरणाट्यांक बुडून मरपाच्यो घडणुको वाडल्यात. आतां पावस तेंकलो. पावसांत लोक घसघशांचेर गर्दी करतात. घसघशांचेरूय बुडून मरपाच्यो घडणुको घडत असतात. हेच फाटभुंयेर सोमारा मुख्यमंत्र्यान लोकांक आवाहन केलां. लोकांनी घसघसो पळोवपाक वचचो, मात उदकांत न्हावपाक देंवचें न्ही म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलां. चिरे खणीचेर खंय फेन्सिंग घालपाचो आदेश दिला. वॉटरफॉल हे जे आहा पळय न्ही, लोकांनी प्रिकॉशन्स घेवची. वॉटरफॉलाचेर पावसांत कोणीच न्हावपा खातीर देंवचें न्ही, तें फक्त पळोवपा खातीर आसता. लोकांक उमेद जाता आनी लोक न्हावपाकूय देंवता. इट इज अ टू रिस्की. ती आमकां म्हणजे सगळी कडेन प्रत्येक वॉटरफॉल काय सरकार सेक्युरिटी आनी हें तें दवरूंक शकना. पण हांव लोकांक आनी ट्युरिस्ट येवपी आव्हान करता, ज्या ज्या जाग्याचेर रिस्की आसा थंयसर डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या वतीन आमी बोर्ड जो आसा पळय न्ही, इट इज अ रिस्की टू फॉर द स्विमींग म्हणून जो आहा तो बोर्ड आमी लायतले. थंयसर लोकांनी देंवचें न्ही. पण तेज्या खातीर ते इन्सिडंट जावचो न्ही म्हणून जी प्रिकॉशन घेवपाक म्हाजी त्या खातीर लोकांक सरळ आसा की असल्या बाबतींत लोकांनी म्हणजे हरवळ्या सारकेल्या वॉटरफॉलाचेर पेंवपाक देंवचें न्ही. तरी लोक देंवता, असल्या वॉटरफॉलांनी कोणी देंवचें न्ही. बट आमी एक प्रिकॉशनरी बोर्ड जो आहा पळय न्ही तो तयार करून घे कलेक्टर आनी लावन सोडया. वचपाक बंदी ना. तेंच्यांनी आपली काळजी घेवची आनी देंवचें न्ही. आयक, आतां चिरे खणी चिरे काडले आनी तुजे पळे चिरेकार ते कोण थंयसर आतां उरोंक ना आनी ते पळय आपली न्हूच म्हणटात. म्हणून चल्ला आमी डिजास्टराच्या वतीन थोड्योश्यो फॅन्स ज्यो आहा पळय न्ही त्यो करपाक घेतल्या. लिगल जेंकांनी परमिशन दिला तांकां आमी ऑलरेडी कंडिशन घातला DMGच्या वतीन की तेंच्यांनीच फॅन्स करपाक जाय. ते करताय बी. जेच्या कडेन लिगल परमिशन आहा ते थोडे करता. लोकां भितर आनी विशेश करून भुरग्यां भितर एक समंजसपण आसपाक जाय, जबाबदारी कर्तव्य लक्ष आसपाक जाय. तें म्हटल्यार कितें उदकांत वचप. आपूण जर पोंवपाक जर तरबेज ना जर जाय, स्विमींग करपाक जर तरबेज ना उदकांत वचूंक जाय. तर आमच्या भुरग्यांची मातशी जाणीव दवरपाक जाय. पण जाता कितें केंद्राचेर 30 किलोमिटर ते येवटेच्यान त्या वटेच्यान थंय 40 किलोमिटर. प्रत्येक ठिकाणी पुलीस दवरून वगैरे वगैरे तरी आसतना आमी आतां काही ठिकाणी फेन्सिंग केल्लें आसा. उदाहरणार्थ नॉर्थ सायडीन जवळ जवळ 5 ते 7 किलोमिटर दोन्ही केंद्राच्या दोन्ही बाजूनी फेन्सिंग केल्लें आसा. अजून आमी दिल्लें आसा. अजून आमकां रिप्लाय केलो अशें आयकपाक येता. अजून आमकां रिप्लाय कांय येवना. मुखाल्ली दोन सप्तक चवकशी करून कितें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बेतोडा जंक्शन अपघाती मरणाचो सांपळो जाला. रस्त्या कुशीक ना धड तक्ते ना येरादारी पुलीस. CCTV कॅमेरा आसा, मात तेय अडखळीत. ह्याच जंक्शनार सामके रस्ते कुशीक गाडे आसात. वेर्णा सारकिल्ली घडणूक हांगाय घडपाचो भंय आसा. पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट.
हे बेतोडेचे जंक्शन. हे जंक्शन सदांच गाडयो आणि लोकांनी बिझी. हे जंक्शनार दिसपट्टे अपघात घडटात आणि लोकांक मरणूय येता. हेच जंक्शनार कांय म्हयन्या आदीं फारपेटूय जाल्लो. शेनवारा राती वेर्णा रस्त्या कुशीकचे झोपड्यांनी बस घुसून 4 कामगारांक मरण आयिल्ले. हे बेतोडे जंक्शनारूय अशी दुर्दैवी घडणूक घडली जाल्यार ताका जापसालदार कोण हो प्रश्न. हाचे कारण म्हळ्यार हे जंक्शनार रस्त्या कुशीक तेंकून हे गाडे आसात. आमी आसा बेतोडा जंक्शनाचेर केरिया खांडेपार रोड तो भायतकल बोरी मेरेनचे हो जो बगल रस्तो जो आसा तेचेर येवपी हे बेतोडा जंक्शन. हे एक सामकें अपघात प्रवण क्षेत्र जावन आसा. हांगा ह्याच पयलीं खुबशे अपघात घडलेले आसा. खुबश्या लोकांक आपलो जीव वगडावचो पडला. हेचें कारण म्हटल्यार ह्या जंक्शनाचेर हांगा कसले सायनबोर्ड ना, त्यान भायर हांगा सिग्नल्स ना, त्यान भायर म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार केन्नाच हांगा ट्रॅफिक पुलीस वाहतुकीचेर नियंत्रण दवरपाक आसना. प्रशासकीय यंत्रणा जितली जापसालदार आसा तितलेच थळावे लोकूय हांगसरले जबाबदार आसा. कारण तुमी म्हाज्या फाटल्यान हांगा पळोवंक शकता, हांगा खुबशे दुचाकी गाडयो आमकां दिसतात, 2 व्हिलर्स दिसता. हे लोक वेगवेगळ्या कंपन्यांनी कामाक वचपी तरणाटे युवक जावं जाणटे नेणटे कोणटे ते आपल्यो गाडयो हांगा रस्त्याक तेकोनूच पार्क करता आनी कंपनीच्या बशीचेर कामाक वता. सांजचे वतना आपल्यो गाडयो घेवन वता. हेच्या खातीर हांगा मातशें येरादारीचें कंजेशन जाता आनी त्या खातीरूय खुबशे अपघात घडल्याचें आमकां दिसून येता. तशेंच म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयता आतांच एक हांगा एक टेम्पो ट्रॅव्हलर टिप्पर एक रावल्लो आसा, कंटेनर रावल्लो आसा. अशे लोक ते मूळ रस्त्याक तेकोनूच रस्त्यारूच गाडयो पार्क करतात आनी हांगा हो वलतांचो रस्तो आशिल्ल्या कारणान फुडल्यान येवपी जावं फाटल्यान येवपी वाहनांक रस्त्याचो अदमास येना आनी खुबशे हांगा अपघात जाल्ले आसात. मजगती रस्त्यावेल्यो लायटी पेटनात. रातच्या वेळार रस्त्यार काळोख. सरकारान बेगोबेग हांगा लक्ष घालून ही सगळी परिस्थिती जाग्यार घालची म्हणून मागणी. हांगसर एक स्विच लोकांच्या सोयी खातीर लायट घातलेली आसा ज्यो काजरवाड्यार पर्यंत आसा. म्हणून जो स्विच आसा तो हांगा प्रॉपर ना. एक तरी MCB एक बसयल्यार ती शॉक मारता, तिका हात लावपाक शकना आनी प्रॉपर स्विच हाडून बसोवचो हांगसर गव्हर्मेंटान अशी आमी मागणी करता गव्हर्मेंटा कडेन बेगींतले बेगीन. कित्याक रातचो हांगा ह्या बायपासार अजिबात उजवाड ना, सगळो काळोख आसा. सो लायटीची वेवस्था जाल्यार अपघात टाळूं येता. अपघाताक आनी लोकांक मातशें मुवमेंटाक बरें पडटा. ते चलत वयता तेका दोन मनशां फॅटल एक्सिडेंट जाला. हितेन रन जाले गाडयो आनी तेका लागून तेन्ना त्यो घातलेले पूण त्यो ऑपरेशनल ना सद्या. ते बॉक्सार स्विच बॉक्स बेगीच्या बेगीन बदलचें केला. रस्ते हांगा वळता आसा. सध्या हांगा ते एके वटेन सहकारी फार्म जे आसा थंय रस्त्याचें काम चालू आसा, थंय डायवर्जन केल्लें आसा. काल परीत एक अपघात जावन वास्कोच्या एका तरणाट्याक आपलो जीव वगडावचो पडला. त्यान भायर आनी एकटो आसा तो गंभीर जखमी आसा, तेचेर बांबोळे हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. थळाव्यांची मागणी आसा सरकारान जाता तितले बेगीन ह्या वाठारांत एक तर हांगा सर्कल बसोवचे येणारे सायनबोर्ड लावचे, नाच जाल्यार ट्रॅफिक पुलीस तरी नेमियार करतो. काल परत आमी पळयला शेनवाराक वेर्णा औद्योगीक वसाहतीन थंय जे लेबर जे आसा तेंच्यो झोपड्यो आशिल्ल्यो, पत्र्याच्यो खोपट्यो आशिल्ल्यो, थंय एक बस गेल्ल्या कारणान 4 जाणांक आगताक मरण आयलें बशीपणा पडून. 5 जाण इंजर्ड जाल्ली, गंभीर जखमी जाल्ली आसा. हांगा अशे खुबशे गाड्या आसा जे सामके रस्त्याक तेकोन आसा. तेंचेर हायवे ऑथॉरिटी हायवे प्राधिकरण कारवाई कित्याक करिना अशें थळाव्यांचो प्रश्न आसा. बोमा देवळा कडलो विशय आसा, रस्तो वाडोवपाचें काम चालू आसा. थंय जर हायवे प्राधिकरण जर रस्तो करपाक जाय म्हणून लोकांची घरां मोडपाक शकता जाल्यार हे गाडे हे कायदेशीर आसा काय बेकायदेशीर आसा हेच्या बद्दल प्रश्न आसा. हे गाडे सरकार कित्याक काडिना? ह्यो हांगा लोकांच्यो गाडयो ज्यो पार्क केल्ल्यो आसा त्यो सरकार कित्याक हलोवपाक सोदिना? हायवे प्राधिकरण हेचेर कारवाई कित्याक करिना अशी थळाव्यांचो प्रश्न आसा. गोमंतक TV खातीर हांव शेखर नायक. कुंडय बांदकाम सुवाते वयल्यान बांदकामाचे सुमार 411 प्लेट्स चोरयेक गेल्यो. ह्या प्रकरणात म्हार्दोळ पुलिसांनी आयतारा राती शशिकांत गावडे ह्या नावेलेच्या 22 वर्साच्या तरणाट्याक अटक केल्या. पुणे हांगासर एका बांदकाम वेवसायिकान सेंट्रिंगा खातीर ज्यो प्लेटी हाडून दवरलेल्यो ते चोरिल्ल्या खातीर फणसवाडी नावेली हांगसरले शशिकांत महादेव गावडे ह्या 22 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक आयतारा राती कडेन अटक केल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाणे कॉन्ट्रॅक्टरान त्या बांदकामा खातीर प्लेटी हाडून दवरल्यो, सेंट्रिंगाच्यो प्लेटी हाडून दवरिल्ल्यो आनी फाटल्या 5 मेक तो जेन्ना ते सुवातेचेर गेलो तेन्ना ताका थंय एक कार दिश्टी पडली आनी कारीचो ड्रायव्हर ताका पळोवन गेलो. पूण ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक तातडीन सावंतवाडी एक काम चालू आशिल्ल्यान तातडीन थंय वयचो पडलो. म्हणून तेणें पयर शुक्रार शेनवाराक येवन पुलिशेन तक्रार केली आनी त्या तक्रारीच्या आदाराचेर तेणें तो गाडयेचो नंबर दिल्लो. त्याच्या आदाराचेर पुलिसांनी ह्या दुबाविताक अटक केल्या. दुबाविताचें नांव आसा शशिकांत महादेव गावडे, पिराय 22 वर्सां. तो फणसवाडी नावेली हांगसरलो रावपी आसा. ह्या प्रकरणात आनीक एक टेम्पो घुसपल्ल्याचो दावोय तक्रारदारान केल्लो आसा.
पोलीस त्या अनुषंगान तपास करता. म्हाड्डोळ पोलीस हे घडणुकेचो पुरायपणान तपास करता. गोमंतक TV खातीर म्हाड्डोळच्यान हांव शेखर नायक. पावसान निर्माण जावपी आपत्कालीन परिस्थितीक तोंड दिवपाक सरकार तयार आसा. पावसाळ्यांत निर्माण जावपी आपत्कालीन परिस्थितीक तोंड दिवपाक पणजे महानगरपालिकेक 1 लाख जाल्यार हेर नगरपालिकेक दरेकी 50,000 आनी पंचायतीक अतिरिक्त 25,000 रुपयांच्या फंडाची तरतूद केल्ल्याचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. पावसाच्या फाटभुंयेर घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले. पावसाच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सगळ्या संबंधित अधिकाऱ्याची बसका घेवन महत्वाच्यो सुचोवण्यो केल्यो. हुंवार आनी हेर आपत्कालीन परिस्थितीक तोंड दिवपाक गोंयांत 11 शेल्टर्स उबारल्यात. 400 आपदा मित्रांक ट्रेनिंग दिल्या. ONGCन ही ट्रेनिंग दिल्ल्याचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. ते भायर एअरपोर्ट इमर्जन्सी प्लॅनूय तयार केल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. शेल्टर होम जी आहा पळय न्ही ती 11 जाग्याचेर 11 शेल्टर होम आमचे कडेन 1-2 दोनूय जाग्यांचेर न्ही पुराय नॉर्थ आनी सावथ मेळून 11 आसा. म्हणजे मांद्रे आसा, सालिगांव आसा, पन्नेरी फ्रांस आसा, आल्तीन आसा, जुवारी नगर आसा, पैंगीण आसा, चिखली आसा, परत कुळें आहा, मडगांव आहा, काणकोणा 2 आहा. हाज्या भायर आमी एअरपोर्ट एमर्जन्सी रिस्पॉन्स प्लॅन हाजेरूय वर्किंग केलां आनी सदोत एअरपोर्टाचेर जर एमर्जन्सी कितें जालें आसत जाल्यार ताजेर कंप्लिटली ऑन बोथ द एअरपोर्ट म्हणजे मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आनी दाबोलीम एअरपोर्ट हाजेरूय बी अशा पद्दतीत इफेक्टिवली आनी टायमली रिस्पॉन्स फॉर द एमर्जन्सी क्रायसीस सिच्युएशन्स विदीन एंड इन द विजिनिटी ऑफ द एअरपोर्ट हे जे कितें करपाक जाय पळय न्हू तितकी सगळी प्रिकॉशन्स ही गव्हर्मेंटाच्या स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट टिमीन घेतला. थंयसर जी बाकीची प्रिकॉशन्स जी घेवपाक जाय म्हणजे चुकून एअरपोर्टाचेर पूर्ण उदीक भरून उरलें लँडींग जावंक शकना हे एमर्जन्सी आसूं शकता. एमर्जन्सी लँडींग जाल्यार थंयसलें उदीक खाली कशें करप हेजी प्रिकॉशन म्हणजे जे डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणून आमच्या कडेन आसा पळय ताजी प्रिकॉशन्स आमी घेता. सगळ्यांनी सचेत पोर्टल हो ॲप डावनलोड करचो. ह्या ॲपा वरवीं 7 दीस पयलीं डिझास्टराची म्हायती सरकार दितले. आतां मेरेन फक्त 500 लोकांनी हो ॲप डावनलोड केल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. पोर्टल ॲप सचेत पोर्टल ॲप हो सगळ्यांनी डावनलोड करप गरजेचें आसा. सचेत पोर्टल ॲप हो आतां पर्यंत गोंयांत फक्त 500 लोकांनी डावनलोड केला. प्रेस मिडिया आसत जनरल पब्लीक आसत सचेत पोर्टल ॲपाचेर आमी 7 दीस पयलीं अलर्ट जो आसा पळय न्ही सगळ्या डिझास्टरांचो अलर्ट जो जो आमच्या कडेन येता तो दिता. ताच्या खातीर गोंयांतल्या सगळ्या लोकांनी गोंयांत येवपी ट्युरिस्ट बाकीच्या सगळ्यांनी IMD कडल्यान इन्फॉर्मेशन घेवन टायम टू टायम लोकांक कळप आनी दोज आर व्हेरी प्रोन टू डिझास्टर म्हणजे आमचे बोटी आसतल्यो भायर वयता ते आसतले किंवा रिस्क कितें कितें आसा हें सगळें ताजेर आमी सदोदीत हें करीत आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. GRK, a trusted name since 1989. You are cordially invited to join us for the grand opening ceremony of our new business premises at Kolwa. This event marks a significant milestone for our company and we would be honored to have you here to celebrate with us. Monday, 27th May 2024, 4 p.m. to 7 p.m. GRK Enterprises, 6910 Grande Venelim opposite Kolwa Police Station, Kolwa, Salsette, Goa. An Institute of Hotel Management and Catering Technology. Admissions open with 100% job guarantee in Goa, India. Overseas degree diploma certificate courses in hotel management. He is the chairman and the chief executive of ANN Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa. He's here with us, most popularly known for and as a Dr. A.N. Nagwekarji, the pride of Goa. It's a huge honor, sir, to have Dr. Anand Rao Nagwekarji here with us. Nova Cidade Commercial Complex S1 Building. Alto Porvorim. Bardes, Goa. Contact 9326114919. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात फकत राजकीय नाही
सामाजिक सांस्कृतिक तुमच्या जिणेकडे